आजल हांव सर्वेस्परामुच्या बरवशा कित्याक तूं भोकाकुलता नितळ जावं कवलालेता तुझ्या मैपासान आतां कर म्हाका नितळ गोळी तूं शेळ्याक चरयता शेळी हांव म्हजो पोस करताय तुजे दान हांव पयस पावतना पापियान हिंडाक दवरताय आजल हांव सर्वेस्परा म्हज्या बरवशा कित्याक तूं भोकाकुलता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो. मोगाळ भाव भयणीनो खरेंच मातसो चवथो आयतार आजच्या संग हांगासर आमी सांगाता जमल्या हाका लेतार संडे म्हणटात म्हळ्यार संतोषचो आयतार. कित्याक संतोष लागींच येवंक आसा पास्काचो दीस जेजू कस्ता मरणा उपरांत पुनः जिवन जालो आनी तो जावन आसा उरतो संतोष ताका आमी तयारी करना आसा. आमच्या जिवितांत तो संतोष आमी खरेपणी भोगी जाय जाल्यार आमच्या जिवितांत अशें मेळ्ळेपण या कुड्डेपण आमी खाण नितळ जाय जय. देवाचे रूपने आमच्या जिवितांत सदांच आमी पळोवंक साक जाय. त्या खातीर त्याच जेजू कडेन आमी मागया आनी आमच्या पातकांची दुखधर्न या मिसाच्या बलिदानाक आमी तयार जावया. हांव पातकी सुपदेदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता मनांत चिंतून तोंडां उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पुस्तकांत सुद्दां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. Somia kaklutka, somia kaklutka, Krista kaklutka, Krista kaklutka, somia kaklutka, somia kaklutka. प्रार्थुया. काकुळदारा देवा पातकांच्या काळोखांतली आमकां भायर काडच्याक आनी तुज्या देवीक जिविताच्या उजवाडांत आमकां वडच्याक तुज्या पुताक तुवें संवसाराचो उजवाड कसो पाठयलोय. ताच्या अमोलेक रक्तान आमची पातकां धुवन काड आनी ताच्या आज्या पवंत पुनः जिवंतपणान आमकां नव्या जिविताच्या उजवाडाक फावय म्हण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समेत पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. दाविदाक इस्रायलाचो राजा कर्ण मागतात. समूएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान समूएलाक म्हळें, तुज्या शिंगांत तेल भर
आनी तुजे वाटेक लाग. हांव तुका बेतलेहमाच्या जेसे साश्टीन धाडटां, कित्याक म्हज्या रायाक हांवें ताच्या पुता मदलो विंचला. ते थंय पावतस ताणें एलियाबाक देखलो आनी चिंतलें, दुबाबावीन सर्वेस्पराचो अभिशिक्त हांगा ताच्या मुखार आसा. पूण सर्वेस्परान समूएलाक म्हळें, ताचें रूप वा ताची उंचाय पळय नाका, कित्याक हांवें ताचो तिरस्कार केला. मनीस पळयता तशें देव पळयना, कित्याक मनीस भायलें रूप पळयता, पूण सर्वेस्पर काळीज पळयता. अशें जेस्सेन आपल्या साती पुतांक समूएलाक दाखयलें. पूण समूएलान जेस्सेक म्हळें, हांच्या मदल्या एकल्याकी सर्वेस्परान विंचून काडूंक ना. उपरांत समूएलान जेस्सेक विचारलें, तुजे सक्कडी पूत इतलेंच? जेस्सेन जाप दिली, सक्टां प्रास ल्हान एकलो आसा, पूण तो बकऱ्यांक सरयता. समूएलान जेस्सेक म्हळें, ताका आपोवंक धाड, तो येसर आमी जेवणाक बसचें नांव. जेस्सेन ताका आपोवन धाडलो. तो तामशे कुडयेचो, सोबीत दोळ्यांचो आनी सुंदर रुपाचो आसलो. सर्वेस्परान म्हळें, उठ, ताका अभिशेक कर, वस्सू तो. समूएलान तेलाचे शिंग घेतलें आनी ताका ताच्या भावा मदें मागलो. आनी त्या दिसा सर्वेस्पराचो आत्मो दाविदाचेर देवलो आनी उपरांत सदांच ताचे सवे रावलो. समूएल भायर सरून रामाक गेलो. देवाचें उतार हें. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. पस्वो सोरो मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता. निशांत उदका सरशी म्हाका तो आपोवन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. आपल्या नांवा सरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या भंयारांतल्यान हांव चलतां, तरी कसलेच वायटाक हांव भियोंचो ना. कित्याक तूं म्हजें सवय आसय. तुजो दांडो आनी बेत आसात, ती म्हाका धैर्य दितात. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. गड्ड जेवण म्हज्या दुस्माना वजीर तुवें तयार केलें. तेलान म्हजें मातें तूं मागताय. म्हजो कोप भरून उमताता. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. खंडीत जावन सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजी दया माया म्हजे सवे आसतली आनी सर्वेस्पराचे घरी सदांकाल हांव जियेतलों. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. साम पावलान एफेसकार बरयल्ले पत्रांतले वचप. भावा भयणीनो, एक कालार तुमी अंतर जावन आसल्यात, आतां सोम्यातय तुमी उजवाड जावंक पावल्यात. देखून उजवाडाच्या भुरग्यां बरी चला, कित्याक सर बरेपण, पवित्रपण आनी सत्वीपण उजबता उजवाडात म्हणून. सोम्याक कितें मानू आतां तें सोदून काडूंक शिका. कालोखाच्या निर्पल कामांनी हात घालूंक वचनाकात. तितलेंच न्हय, तसल्या कामांचेर तुमी निशेध उसारा. ती गुटाण करता ते विशीं उलोवंक बऱ्यान लज दिसता. पूण सगळो वस्तू उजवाड हाडटस तांचे नीज स्वरूप आमकां कळटा. कित्याक कसली वस्तू उजवाड हाडटस ती उजवालता. देखून तुमी अशें गायन करता. देखून आमी अशें गायन करता. निधन पडलेल्या जागोजा, मेल्यांतलो ऊट, क्रिस्त तुजेर परजल घालतलो. देवाचे उतार हे. देवाचे उपकार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत्राया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे असो.
तुमचे सोवे असो. जुआम प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू आपली वाट धरून वेत आसतना जल्म जावन कुड्डो जावन आशिल्ल्या एकल्याक ताणें देखलो. जेजून धरणीर तिंपी उडयली, तिंपयेन माती कालयली आनी कालयल्ली माती कुड्ड्याच्या दोळ्यांक सारोवन वोस आनी सिलोआम थोड्यांत धुवन काड म्हणून सांगलें. कुड्डो गेलो आनी ताणें धुलें आनी दीस मेळोवन तो फाटीं परतलो. तोळ ताच्या शेजारची आनी ताच्या आदीं तो भीक मागतना ताका पळयल्ली म्हणाली, भीक मागोंक बसून आसतलो होस्त न्ही. थोडी म्हणाली होस्तो. हेर म्हणाली न्हय, हो न्हय, तो ताचे बरीच दिसता. तोवळ त्या मनशानच म्हणे हांवच तो. तोवळ तांणी आदीं कुड्डो आसलेल्याक फरिसेवा हुजीर वेलो. जेजून माती कालोवन ताचे दोळे उगडलेले तो दीस सोनवार. ताका दीस कशी मेळ्ळी म्हणून फरिसेवांनी तांचे लागीं परत्यान विचारलें. ताणें म्हळें, ताणें इल्ली माती कालोवन म्हज्या दोळ्यांक लायली, हांवें धुलें आनी आतां म्हाका दिसता. तोळ फरिसेवा मोदले. थोडे म्हणाले, हो देवाचो मनीस न्हय, कित्याक तो साबत पाळिना. पूण हेर म्हणाले, एक पातकी मनशान असर्यां करचीं जाल्यार कशें, अशें तांचे मदें विवाद उपजलो. देखून फरिसेव परतून ताचे लागीं विचारी, ताणें तुजे दोळे उगडले म्हणटाय आसूं, तर ह्या मनशा विशीं तूं कितें म्हणटाय? ताणें म्हळें, तो एक प्रवादी. तांणी ताका म्हळें, पातकांतच जल्मोन ल्हान व्हड जाल्लो तूं आमकां शिकोवंक भायर सरलाय की? आनी तांणी ताका भायर घालो. ताका भायर घाल्ली खबर जेजूच्या कानांत पडली. तो ताका मेळ्ळो तेन्ना जेजून ताका विचारलें, देवाच्या पुताक तूं सत म्हणटाय? ताणें जाप दिली, सायबा, तो कोण म्हूण म्हाका सांग, हांव सत म्हणटां. जेजून ताका म्हळें, तुवें ताका पळयलाय, तुजे लागीं उलयता तोच. ताणें म्हळें, हांव सत म्हणटां सुमया. आनी सर पडून जेजूक ताणें नमस्कार केलो. देवाचे उतरये. वखली तुका क्रिस्ता. क्रिस्त देय मोगाच्या भवनो आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें कशें जेजून एका कुड्ड्याक जल्म जावन तो कुड्डो जावन आसलो ताका संपूर्ण दिस्त दिली. कसलो संतोश त्या मनशाचो, कसलो संतोश त्या थंयसर आसलेल्या लोकांचो. हें खंयसर घडलें? दुसरें सवाल, कित्याक हे फारिसेव जेजू वयर रागार जाले? पयलें सवाल, हें खंयसर घडलें? हें जेरुसलेमांत घडलें. हर एका जुदेवान 18 वर्सां भरिल्ल्या जुदेवान वर्साक 3 मुठी प्रधान फेस्तांक जेरुसलेमाक वचोंक आसलें. आनी हजारांनी लोक जेरुसलेमाक येतालो. आनी हो संदर्भ जावन आसलो फिस्ट ऑफ द टॅबर्नाकल, सुक्कोत म्हणटात त्या फेस्ताक. आनी हें फेस्त असो अर्थ, ह्यो संभ्रम कसलो, इस्रायल लोक 40 वर्सां अरण्यांत आसलो. इजिप्तांत धांवन बसयल्ल्या गांवाक येता आसतना. आनी थंयसर देवान मोइजे मारिपात नियमां दिली, मात्र न्ही, तांकां सोर संगतींनी तांकां ताणें
तांकां सुदासून व्हेलें, तांकां खावंक दिलें, तांकां उदक दिलें आनी बऱ्या तरान शबितायेन तांकां बसयल्ल्या गांवाक अन्न पायलें. देखून उपकार बावडचें हें फेस्त ते सांगाता मेळोवन हें देवाक उपकार बावडचें फेस्त ते आचरितात. आनीक त्या देवळांत 4 कॅन्डलां आसलीं, कॅन्डल स्टिक्स. ती ल्हान न्हय, 75 feet हायट, 75 feet उबारायची आनी ताका 4 बावळे आसले. ह्या 4 बावड्यांचेर आनी कॅन्डलाच्या वयर 5 कॅन्डलां आनी अशेंच 4 म्हळ्यार 20 कॅन्डलां थंयसर पेटतालीं. आनी त्या वेळार इलेक्ट्रिसिटी नातल्ली आनी त्या वेळार सगळें देवाळ मात्र न्ही, सगळें जेरुसलेम शारच उजवाडान भरतालें. थंयसर खंयच्याच जाग्यार एक काळोख थंयसर दिसनातलो. पूण वो मनीस ताका काळोख आनी उजवाड कितें म्हूण कळयत नातलें. तो काळोखांतच आसलो. इतलो उजवाड आसलो जाल्यार त्या मनशाक काळोखूच आसलो. हे देवते आजाब केल्ल्या वेळार कित्याक हे फारिजेव जेजूचेर रागार जाले? 4 कारणां खातीर. पयलें कारण जावन आसा तो जावन आसलो साबत, सोनवार. जुदेवांक तो पवित्र दीस. खंयच्याच तरान खंयचेंच काम तांणी करूंक नजो आसलें. तांणी त्या दीस रांदूंक नातलें. पयल्या दिसा रांदून दवरी जाय आसलें, खाली जेवचें मात त्या दीस. आनी त्या दीस वो असरें करता एक काम. दुसरें, जेजून माती कालयली, ताची सिंपी घालून माती कालोवन ह्या कुड्ड्याच्या दोळ्यांक तापली. तें आनी एक काम तें ताणें करूंक नजो आसलें, तेंय ताणें केलें. मात्र न्ही, वो 100 जाणांक ताचे थंय व्हरता प्रोफेत म्हणून आजापांकन हाची विचित्र तराची शिकोवन दिवन लोकांक ताचे थंय व्हरता. जुदेव जायते ताचो पाटलाव करतले. तांकां मोसोरी आसलो. हें 3रें कारण. आनी 4थें कारण ताका सांगता, तूं वचून तुजे दोळे सिलोवा म्हणल्या त्या थोड्यांत धू. जुदेव त्या थोड्यांचे उदक केदींच उपाय करनातले. ते मेळ्ळें उदक ते जायते जण थंयसर बुडोवन तांकां बरेंपण मेळटालें. देखून ते उदक ते उपाय करनातले. आनी ह्या मनशाक त्या मेळ्ळ्या उदकाक तो धाडटा. ही 4 प्रधान कारणां हाचे खातीर ते फारिजेव जेजूच्या रागार पेटतात. मोगाच्या भाव भयणीनो, हांगासर ह्या कुड्ड्याचें जिवीत आमी पळया. तो कुड्डो संपूर्ण बरो जाता. तो सगळें पळोवंक शकता. ताची भायली कुडीची दिश्ट ताका मेळटा. मात्र न्ही, ताका आत्मीक दिश्टी मेळटा. जायते फावटी आमी दोळ्यांनी पळयता, संगती आमी पळयता, पूण आमच्या आत्मीक जिवितांत काळोख आसा. तो काळोख आसल्यार सबार संगती आमी पळोवंक शकना. आमी पळयता, वी सी बट वी डोंट लूक. वी आर नॉट एबल टू लूक. तशेंच घडलें ह्या फारिजेवांक. इजाया प्रोफेत सांगता, जेजू ह्या संवसारांत येत आसतना कुड्ड्यांक तो बरें करतलो आनी सबार आजापान तो करतलो म्हूण. हांगासर जेजू तांच्याच दोळ्या मुखार हें करता, पूण ते कुड्डे आत्मीक जिवितांत ते कुड्डे जावन आसले. ह्या मनशाच्या कुटुंबाक संतोष समाधान जेजून हाडलें, पूण हे संतोशान नात. हे दुखीन आसात. तांचेच स्वार्थपण चिंतून ताच्या आत्मीक जिवितांत काळोख ते हाडटात. कित्याक सताक ते रुजवात दिनात. सत जावन आसा जेजू. आनीक कितें तांणी केलें? ह्या कुड्ड्याक तांणी देवळाक भितर सोडूंक ना. ताका ताच्या आवय बापायक आनी कोण पळय जेजूचो पाटलाव करतात तांकां सगळ्यांक तांणी देवळांत धांवन भायर धाडलें. हजारांनी लोक थंय आसलो जाल्यार ह्या मनशांक पयस जावन आयिल्ल्या 5, 6, 7 दीस पयंकन आयिल्ल्या मनशांक देवळा भितर तांणी सोडूंक ना. पूण तो कुड्डो त्या कुटुंबाची खंयसर गेली? जेजू सरशीन गेली.
देवाळाक आमी कितें येता जेजूक भेट करूंक जेजूक भेट करूंक आमी येता त्या कुड्ड्यान जेजूक भेट दिली ताका साक्ष दिली तूं जावन आसाय सुमी तूं जावन आसाय प्रोफेत मोगाच्या भाऊ भयणीनो आमी बेश्टेन देवाळाक गेल्यार पावना आमी मागणे रजार केल्यार पावना आमी जेजूक भेटच जाय आनी ह्या विशयांत आमी नियाळ करतना 3 संगती आमी परतून चिंतूंक या नियाळ करूंक प्रयत्न करया पयलें जेजूक आमच्या जिवितांत आसलो काळोख पयस करूंक आमी मागया आमच्या हर एकल्या जिवितांत थोडे मुळे आसात काळोखाचे मुळे some spots in our life which are dark we are not able to see जेजू कडेन सांगया सोम्या ते काळोखाचे जागे तूं नितळ कर जावं ती तुमच्या खाजरी जिवितांत थोड्यो संगती काळोखांत आसात आमी पळोवंक शकना त्या खातीर गोव बैलांनी सांगाता मोगान जिवंक जायना कशें तुमच्या भुरग्यांक वाडय जाय म्हणून तुमकां सारकें समजून येना थंयसर काळोख आसा त्या काळोखांत धांवन आमकां जेजू निवारून दी आमकां उजवाड दिवन दी म्हणून आमी मागचें तशेंच थोड्या आमची जिविताची थोडीं पातकां आसात ती आमी पळोवंक शकना त्या पातकां वरवीं आमच्या आत्मीक जिविताचो संतोश नाश जाता पयस येता त्या खातीर आमी प्रत्येक जावन मागचें दुसरें कल्चरल ब्लायंडनेस आमच्या समाजींत काळोख आसा समाजींत काळोख आशिल्ल्या वरवीं थंयसर झूज जाता आमकां जाय तितलें खावंक पियोवंक आसा समाधानान जिवंक हो संवसार आसा पूण कित्याक थंयसर झूज असो आदाय कितें हर एका मनशान एक पटी मरोंक आसा कितें आमकां गरजेचें जावन आसा एक मोठो शीत ग्रेस मनीस चड जेवना दुबळोय चड जेवता थोडे फाटी जेवतात काम करतले पूण आमकां जाय जाल्लें इल्लेशें जेवंक ताच्या उपरांत आमकां जाय जाल्लें इल्लें न्हेसोवंक ताच्या उपरांत एक जागो न्हिदोवंक ताचे वरतें आमकां गरज ना पूण स्वार्थपणान आमी एकामेका झगडें करता वायलन्स हिंसा आमी करता मोसोर करता हगें करता दुसऱ्यांक आमी नाश करता तांचे जिविताचें समाधान आमी नाश करता म्हाका कळीत आसा एक कुटुंब तांकां भुरगीं नात आतां तांकां सोडून 70 इयर्स प्राय 70 वर्सां प्राय जाल्यार आतांय चड आनी चड जागे काडूचे बिल्डिंगां काडची आस्त बदीक सोडोवचें कोणाक रात दीस समान निदानान इस कंत इस हुस्को ते आमी काळोखांत आसा हें भुरगीं नातिल्ल्या मनशांक कित्याक हें गज उरिल्ले दीस बऱ्या तरान सोडूंक जायनात गे थोड्यो संगती आमी पळोवंक शकना आनी तशेंच उरल्यो संगती आमच्या जिविताची आमच्या स्वार्था खातीर थोडे फावटी आमी गर्व करता एका भुरग्याचो जीव काडचो जीव देवान दिवचो आमकां कोणाकच हक्क ना जीव काडूंक पूण आमी काडटा आमच्या स्वार्थपणा खातीर कितलेशे जाणांक भुरगीं नात देवा कडेन परतून परतून मागतात हांगासर पोरूस एक बायल मनीस आयिल्ली 9 वर्सां तिका भुरगीं नातिल्लीं हांगासर तिणें मागलें तिका भुरगीं मेळ्ळीं कितले जाणां आशेन आसात पूण देवान तुका हें तुज्या जिवितांत एक फळ दिलां तूं नाश करताय गी तशेंच उरल्यो संगती उरल्यो पाड संवयो आमी पळोवंक शकना देखून जेजू कडेन मागचें आमच्या समाजींत आमच्या जिणेंत असलें एक आजाप कर तो आत्मीक काळोख आमचे धांवन पयस कर म्हणून तशेंच आमी तिसरें आमी मागचें लॉर्ड गिव मी ए क्लियर विजन सम्या म्हाका एक सारकी दिसतून दी सोर संगती आसा तश्यो आमी पळोवंक आमचो संबंद देवा कडेन आनी पेल्या कडेन आमी वाडोवंक देवान आमकां ताच्या सारकेसो आनी सुरपायेचो रचला आमी थोडीं गोरी थोडीं काळी आसूं पुरो पूण देवा मुखार आमी सुबीत जावन आसा ताची सुबीत रचना जावन आसा त्या संतोशान आमी जियोवचे
आनी जर तर आमी देवाची भुरगीं जाल्यार भुरग्यां तसले शेगून मनोभाव तांचे थंय आसूं जाय. आमचे नडते, आमचे उलोवणे, आमच्यो करण्यो, आमच्यो सूर संगती देवाक पसंद जाल्ल्यो जाय. जर तर आमी तशें जियेता, निस्वार्थीपणान खरो मोग करून आमी जियेता, त्या दाडा आमी काळोखांतल्यान भायर पडटा. न्हयच कुडीची दिश्ट, पर आत्मीक दिश्टी आमचे थंय आत्मीक दिश्टीन आमी सोर संगती पळोवंक शकता आनी आमचें जिवीत संतोश भरीत समाधानाचें जाता. तर आमी मागया तसो जेजू त्या कुड्ड्याक बरें केल्लो आमच्या जिवितांत आशिल्ले सोर काळोखाचे जागे पयस करून आमकां कुडीची आनी तशेंच आत्मीक दिश्ट तो फावो करून दी. आमेन. उबी रावया. आमचो बोबार्थ एका निजा देवाते आमी उक्तो उसारया. सतमंतान देवा सोपदेदारा बापा सगळ्यांनी स्मरा आणि जेजू क्रिस्ता तुझे क्लासपतात आमच्या समिया सोपवित्र म्यावी गर्भी संबोलो आमपलमणी दांसलमालो वांसले गातने कसले तकासलो तोमेलान कानिकेलो तोमेलेमदेलो श्रेष्ठमेलेन तोचोसलो सरकासलो सोपदेदारा देव बचाव जा बसला तिनांची आणि मेलेंची मुसबी करू येतलो. सतमंता पवित्रज्ञा कथोलिक वैद्य भक्तांचो एकतार पत्कांचे मनसाने कुडीचे जीवन पावन ससनाचे जीवीत. आमेन. मोगाचनो आमी जेजू क्रिस्ताच्या उजवाडान जियोवन आत्मीक कुडेपणाक पाठ करूंक जाय असो कृपेचो आशिर्वाद बापा लागीं मागया. बापा, पवित्र सभेच्या सर्व मुखेल्यांनी तुजो पूत जेजू क्रिस्त संवसाराचो खरो उजवाड म्हणलें वळखून क्रिस्ताचो उजवाड सर्वांचेर फांकोवंक तांकां प्रेरण दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर उपकाराक पडची बरी कामां हातीन धर. सर्व लोकांक शांती समाधानाचे जिवीत जियोंक कुमो करिशें तांकां तुज्या उजवाडान भर म्हूण मागता. विविध कारणां पासत मनस्ताप दवरून जियोवच्या व्यक्तींनी एकामेका बोगसून माया मोगाच्या जिविता मारिफात तुज्या उजवाडान चलोवंक तांकां फावो कर म्हूण मागता. भुरगीं तशेंच युवा जाणांनी भावार्थाच्या संगतींनी उर्बेवून जावंक आनी वायट संगतीक लब्ध नशें तांचे मोतीक उजवाड लाभय म्हूण मागता. उतर प्राय तशेंच पिडे वरवीं कश्टूंच्या समेस्तांक तुजे कृपेन भर. तांचे कश्ट धैर्यान सोसूंक आदार आनी तुज्या परजळीत उजवाडान तांचे जिणयेंत समाधान सवकासकाय दी म्हूण मागता. ह्या येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी समेस्तांनी दिसपडते जिणयेंत तुज्या पुताक भेटून उजवाडान जियोवंक आनी आत्मीक कुर्डेपणाक पाठ करूंक आमची मोत उजवाडाय म्हूण मागता. आमच्या खसकी गरजा खातीर आतां आमी मौनपणी मागया. दयाळ बापा, तुजे हुजीर दवरलेली ही प्रार्थना आनी आमच्या काळजाचे आत्रेक तूं मानून घे. आमी हर एकल्यानी सदांच उजवाडान चलोवंक आमकां तुज्या कृपेन बर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सोम्या तुका देव किते हांव जावकानी मोची हातां बोटां सरून
तुका हाडून येता हांव उंडो दाका सोरोदेनी तुझ्या मोगाची मुझे जीवन केलाय ते पावन पवित्र मरुद्र तुझा मुझे जीवन केलाय ते पावन पवित्र मरुद्र तुझा म्हाका सोबेटूंक दिता स्वादी तुझे सेवेक सम्या आसाव लागता सोम्या तुका दीव कितें हांव जावकानी म्हजी आतां बोटां सोरून तुका हाडून येता उंडो दाका सोरोदेनी तुझ्या मोगाची म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सपदीदरा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात हे तुमच्या तंत्रे बलिता आपल्या मनाकडे महिमे आमचे नेके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घे काकुळदरा बापा जेजूच्या कुडीच्या बलिदानांत वांटो घेवंक आनी हांगा एकठांय जाल्या पातकांत जल्मल्ल्या आमकां ताच्या अमोलेक रक्तान निर्मळ कर आनी ताच्या कश्टा मरणा वरवीं नवे जिणेच्या मार्गार चलोवंक आमकां कृपा दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमचे काळजां उबारोया आमेदी सर्वेस्वरात उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन मसोया वैश्यामी करूं फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सपदेदरा आनी ससनाच्या देवा सकाळी आनी सतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वचूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो मनशा कुळाक काळो कांटले भावार्थाच्या उजवाडाक पावोवच्याक तो आमचे मदें मनीस जावन आयलो आदांच्या पथकाक लागून आमी गुलामपणान जल्मल्या पूण आतां जेजू सोबे पवित्र स्नाना वरवीं तुजी आपणायली भुरगीं आमी जावच्याक तुवें आमकां नवो जल्म दिलाय देखून सर्गांनी प्रितीम तुका मानाक तुज्या मानाक नवें गीत गायता आनी आमी तुका वंदून सर्गींच्या सगळ्या दळबरा संगाती निरंतरी तुजी स्तुती गायता Povit, 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 dărbara sus, servis portu, sărgari, son sabala, tuja, voi baba. O sărgi, तुका जय जय सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय ओ सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर
तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरोवन सोसून वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका नव्यान दिन वसलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पवची. तेच बरे जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकांचें बुकसाने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस मनशा बसोत तें वरावतलें हे म्हज्या उडासाक करात. बाबा तसो गोड पगोटोया सुम्याचे तुझे मरण आम्ही संभ्रमता तुझे पुनर्जीवन पोर आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही आद्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडोनीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भगवंत बापा पिटर पौल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणींची ककूट कर तांकां आनी तुजे इश्ट कथींत मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें पोजोरीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आमकां मेरे देवाचे मेळे संगाती भगवान तुजे तुजो निश्कळपती भगवान धर्मता आनी सरकळी तुका मावल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर ससांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गांवांक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपदवेदा बापा सबंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां शिकयलें तें मागणें परतून आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो घास आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक क्षमतावं तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वैटंतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान आतरितल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सोडपातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमनुता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवताचेर दीस घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ.
तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती आनी समाधान सदांच तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेका शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. मोगाळ भाऊ भयणीनो ओजावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शिडी संसाराचे पाप करता ती ह्या शिडीच्या जिवनाक आपयल्ले आमी सुमेस्त बगी. सुम्या तुये म्हजे विनोद म्हाका पावना तूं तुज्या उदरस म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. तूं म्हज्या काळजांत धन्या दादोस तूं करिण्यान तुज्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वादीक इसा प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजांत म्हज्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वादीक इसा प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजांत म्हज्या. रूपान तुकास म्हाका दिताय मुझे आत्मीकान तूं जाता. कुर्पेची वी तुला बयताय म्हजी जिणी नंदन करताय. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वादीक इसा प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजांत म्हज्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वादीक इसा प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजांत म्हज्या.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा सस्नाक उजवाडाच्या देवा, या संवसारांत जल्मल्या सोर मनशांचेर तुजो उजवाड तूं फांकयताय. तुज्या कृपेच्या पजडान आमचे काळजां उजवाडाय. तुजे महिमेक पावो आनी तुका मानता तसले आमच्या मनांत घाल आनी खऱ्या काळजान तुजो मोग करूंक आमकां करपा दे. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. सर पदवीदार देव, बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचे ताची आशिर्वादां वतो. वचून यात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडफकार. Mozoshi socha kushi vortai ke Kristuso patlaukar mozo asat mati kolya gote suknya Makasua Vasti Karcha Moso Shisaucha Kushi Vortai Kikuristuso Patlaukai Moso Ogar putra sobe, Ogar Maria Shivadi Vamka. Băncusace cuvinte, ora am ceva, am cea dușmanului, Bapace, Puterce, Nepovitrați, Amen.